विचारले बाबा लास्ट टायम तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारले तूं इलेक्शनाक बसत काय म्हणून हांवें तुमच्या ही पार्टी आदीं सांगलें तुवें हांव इलेक्शनाक बसना तर म्हाका इलेक्शनाक बसपाक गिरेत आहा कित्याक हे गांवांत जे बाणावलेच्या गांवांत हांव पळय इलेक्शनाक बसला खरो जो पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला तेज म्हजे उपरांत आनी कितें एक डेव्हलपमेंट जालें म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी म्हणाले एकूच डेव्हलपमेंट जालें म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी प्रेस सांगा दाखोवया वो तुमी म्हाका सांगा एकूच डेव्हलपमेंट जालें म्हणून कित्याक आज जावं ते सामके एक्स सरपंच रेमी बुट्टो सरपंच जालो त्या टायमाचेर सामके फ्रेंड लॉयड एंड्रू स्पोर्ट्स जाय तो आज सगळे लोकांक खबर आहा आनी बाळाल्यान जे पळय हांवें हारेबांदा बी सगळे ब्युटिफिकेशन पळय केलो आहा तें तुमी चोयलां हारेबांद कितको ब्युटिफिकेशन केलो तो आनी जे हांवें कितें पळय केलो आहा हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत 3 ते 4 ब्रिज बांदले एक ब्रिज बांदिल्ले पळय आसोल ना काबिलोसी 67 स्पेन तेका 67 स्पेन येदोली ब्रिज ती हांवें बांदली दुसरी ब्रिज म्हणटी वार्का चलावली मागीर बांदिली हांवें हिंगा आमची नावेली वार्का मागीर बांदिली एक सांग्यार बांदली तेन्ना आनी जेन्ना हांवें हे अंदर बायपास पळय आहा गोंयांत ते सगळे चेची लायले म्हूण केल्या चेची लायले म्हूण आसतना अंदर बायपास करपाची तकली मुगेली आनी म्हणाले न्हू त्या पळय तूं अंदर बायपास वयता जावं माजोड वयता तुमी हिंगा मडगांव वयता ते सगळे अंदर बायपास करपाक पी एम करपाक मुगेले आयडिया जेन्ना आयज म्हाका जें कितें तकल्यान मुगेलें कितें दिलां ते कॉमन सेन्सान ते सायबीण मान जेजून दामबाबान दिल्लें आहा आनी पॉलिटिक्स म्हणटा तूं कितलो तरी शिकलो आनी कितल्यो तरी डिग्री घेयल्यो पॉलिटिक्स तरी चलयतलो जाल्यार तुगेलो मेन म्हणटा एप्रोच आसपा जाय लोकां मदें मेन म्हणजे तुगेली तकली चलपा जाय कितें आहा कितें करपा जाय कितें करपा जाय आनी हे टायमाचेर पळय हांवें केल्लें तें आज बाणावलेच्या गांवांत आहा म्हज्या फाटल्यान हे बाणावलेच्या गांवांत कांयच जालें ना हांवें एकूच हेल्थ सेंटर पास केलो आहा बाणावले गांवांत कित्याक हांव जेन्ना नावेली एम एल ए आहा तेन्ना हांवें नावेली एक हेल्थ सेंटर बांदिला आनी तुमच्यान प्रेसान आज न्हू हाल्लीक वचपा जाता तेसलो हेल्थ सेंटर एक कोणी आहा जाल्यार तुमचो या आनी ते हेल्थ सेंटरान आज एक सावथाचो लोक सगलो डायलासीस करपाक वयता तेसलोच हेल्थ सेंटर बांदपाक हांवें 12 करोड तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो संपलेलो पारीकर त्या टायमाचेर थिंगा हांवें पास केलें तें 12 करोड पास केलें 12 करोड पास केल्ले जमीन घेवपाक हांव चोवपाक गेलो तेन्ना जेवियर सरपंच आहा तो तेन्ना सरपंच आसलो तेणें म्हाका व्हरोन एक जमीन दाखयली थिंगा रेमी आसलो तेन्ना रेमीन तेमी म्हाका व्हरोन म्हाका एक जमीन दाखयली आनी ती जमीन प्रोविदेरान गेलो आसली आनी म्हाका सुद्दां डायना बाय खबर आसतली ती प्रोविदेरान गेलो आसता म्हणून हांवें कितें केलें ती जमीनचेर बांदपाक हेल्थ सेंटर तयार केलो आनी तेन्ना मागीर प्रॉब्लेम कितें जालें आनीक हांव इलेक्शनाक पडलो कित्याक हांव ते हेल्थ सेंटरा कडेन ते जाग घेवन एक्सटेंड करून गव्हर्मेंटा कडल्यान थिंगा हांव हेल्थ सेंटर बांदपाक लागलो पूण आज जाली म्हाका 5 वर्सां दिली तेका कांयच खबर पासून केलें ना पळय लॉज बाणावलेच्या गांवांत हेल्थ सेंटर ना म्हणल्यार लॉज आनी हेल्थ सेंटर म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंट तुका हेल्थ ना जाल्यार तुका संकलांतल्यान मुखार वचपाक जायना आज तरी बाणावलेचो केळशीचो कोरमोणीचो होडयेचो वो लोकांक तरी एक सर्टिफिकेट जाय जाल्यार हेल्थाची कांसावलीच पडटा तेका लागून तो हेल्थ सेंटर जेन्ना हांव नावेली आमदार जालो बरो रोखडोच एक हेल्थ सेंटर बांदून दिला आनी हांव तुमच्या वचून चोवपाक
सो तेसलो हेल्थ सेंटर बांदपाचें म्हगेली उमेद आहा आनी जरी तर ह्या पावटी हांव इलेक्शनाक बसतां लोकांनी जरी म्हाका बरो सपोर्ट दिलो तो हेल्थ सेंटर 100 न्हू 200% रोखडो पयलो मुगे एस्टेंट तें आसतलें बांदपाक हेल्थ सेंटर बांदपाक